माथ्यावर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ತಾವನು 44ನೇ वाक्य. देखून तुम्ही जागृत राहा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणांत. उगडास दवरा, सोर अमकेच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपले घर फोड नागोंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयथे रावा, कित्याक तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा वेकअप. वेकअप म्हळ्यार जागी जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या आयच्या वचपांत तुमी जागृत रावा जाय. सोर अमकेच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो. जागो रावतो म्हळ्यार न्हिद नासतना आसतो. जर तर न्हिदला जाल्यार उठोवन तो रेडी आसतो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी आपलें घर ओन नागोंक तो सोडतो ना. केदाळा ताजें घर नागोंक साध्य आसा. केदाळा मनशा जिवितांत आमकां सैतानान आमचें जिवीत नागोंक साध्य आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा केदाळा आमी न्हिदोवन पडल्या ओंगी, केदाळा लौकीक तरान सोर येवन आमकां नागोंक शकता. आत्मीक तरान आमी आत्मीक न्हिदेन पडल्या वेळार सैतान येवन आमकां नागोंक शकता. आनी अशें नागयल्ल्या वेळार आमी न्हिदोवन आसून आमकां नागयल्ल्या वेळार आमचे थंय खंयसर आसना आमी विणगी आसता आनी अकमान आनी नालिसायक पडटा. देखून सुमी जेजू म्हणटा देखून तुमी आयथे रावा, कित्याक तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतलो. चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतलो. आतां न्हीद म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक आमी जाणाव न्हीद म्हळ्यार कितें. न्हीद म्हळ्यार आमी ह्या न्हिदल्या वेळार आमकां कितें ह्या संवसारान कितें जाता आमकां खंयच कळना, खंयचरी कळना. आमचें आंगाची उबिली उणें जाता. तशेंच आमचे दोळे आमचे दांबून आसतात. आमी एका ह्या समाजांत ह्या कितें आमच्या बोवारीन जाता कितेंच कळून आसना. तेच प्रमाणे आत्मीक न्हिदी तशीच. आत्मीक न्हिदेन ती आमी बरें कितें आसा ह्या विशयान दोळे दांबून आसता. आमचे थंय जिसू तें असो मोग तें ताजी थंयसर थंड पडटा. ह्या ऊब आमची उणें पडटा, उणें जाता. आनी ह्या जेजूचें हजरपण, देवाचें हजरपण आमकां कळीत आसना. असो अर्थ आमी इगर्जेक वेता, नोवेनाक वेता, मागणें म्हणटा, त्या खातीर आमी जागे आसा म्हूण जाता की म्हणलें एक सवाल. लौकीक न्हिदे वेळारी मनीस न्हिदल्या वेळारी तो उठोवन वेता. जायतले जण न्हिदल्या वेळारी उठोवन वेतात. वचून रांदच्या कुडाक वचून जाल्यार रांदूंक रांदता जाल्यार आनी थोडीं उदक पिवन येतात. न्हिदल्या कडेन ते उलयतात, बरें करून उलयतात. आनी अशें आत्मीक न्हीद आसले मनशांय सगळे मिसाक येतना आमी मिसाक वेता, सगळे उलयतना आमी उलयता. आत्मीक न्हीद आसले मनशांक अशेंच घडटा. त्या देखून हांव मिसाक वेता, हांव मागणें म्हणटा, त्या देखून हांव जागरण आसा. चिंचे न्ही मोगाचें न्हू, आमी तशें चिंचे न्ही. त्या खातीर आयच्या दिसा आमी नियाळ आसां. ही न्हीद कसली आनी खंयच्या रितीर आमच्या जिवितांत दोस्तागी म्हणल्या विशयान आमी आज एक मोठो नियाळ करता. मुस्तुबटी आमची चिंता जावन आसा आत्मीक न्हीद कोणाक घेवची म्हळ्यार ती पळय नवीनपणी क्रिस्तांव जालीं पळय ती मात्र. आमी पुरो सुरूतावन जल्मतावन क्रिस्तांव, आमी पुरो परफेक्ट म्हणून. आनी थोडे जेंचे हे पुरो भुरगे आहात पळय ती मागण्यांत म्हणनात. कोण म्हणनात? भुरगे मागणें म्हणनात. आमी पुरा बारीक मॅच्युर्ड, आमी पुरा व्हडले, त्या देखून आमी न्हिदेन पडना म्हणून. पूण पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार
जायते बोटी मॅच्युर्ड ह्या आत्मिकांत बरें घटमूट आसची पातकांत ह्या निधीन पडले ते जावंक पुरो लोट पियोन नग्न जावन पडलो तो थाळा तो ल्हानसो भुरगो काय न्ही तो पिवन घट्ट न्हिदलो तो नग्न जावन न्हिदलो ल्हान भुरगो न्ही तो तशेंच आमी पळयता जाकोबान मालगड्याचो आशिर्वाद जोडच्या खातीर मोस करून आपल्या बापाय कडेन वता आसतना तोय कांय ल्हान भुरगो न्ही तो कांय ल्हान भुरगो न्ही आसलो तो व्हडलोसो जावन आसलो दाविदान व्यभिचाराच्या पाताक आदारन त्या चलयेचो घोवाक जिवेशी मारल्या वेळार तो कांय ल्हानसो न्ही बरो एक मागण्याचो व्यक्ती जावन एक व्हडलो व्यक्तित्व जावन आसलो तो कांय भुरगो जावन नासलो तशेंच पेद्रू जिजू कोण म्हूण आपणाक कळीत ना म्हणटा आसतना तो कांय ल्हान भुरगो न्ही तो एक व्हडलो व्यक्तित्व जावन आसलो आनी अशें जायतलीं उदाहरणां आसात आमी आतां पळय जाय आमी कुडींत वाडल्यान जावंक पुरो थोडे म्हणटाक आमी मागण्यांत वाडल्यान जावंक पुरो तर हांव निधीन आसांगी म्हणलें एक ल्हानशें चिंताप विविध तरेच्यो निध्यो आसात विविध तरेच्यो न्हीद कारणांय विविध आसात विविध कारणां खातीर आमी आत्मीक तरान न्हिदोवन पडले हांव एक तराची न्हीद भ्रमेची न्हीद या भ्रांतीची न्हीद म्हणटा आमी भ्रमा आनी भ्रांती एक कालें प्रिजम्पशन तातूं ती न्हीद ही केली न्हीद म्हळ्यार जोना प्रवादी तो देवातावन पयस सरता आनी वचून थारवार बसता आसतना सगळें आल्लोला कल्लोला जाता सगळें समुद्र आल्लोला कल्लोला जाता आनीक इतलें आतां ते थारून तो बुडटा म्हणटा आसतना आसलें बुरा खाली करतात चित्तो लोक मागता पूण वो आरामेर न्हिदोन आसता ही न्हीद एका तराची ही केली न्हीद म्हळ्यार आमच्या बोवारी सगळे सामासो पागोरसो आसल्यार आमच्या बोवारी पातकांत सगळें बुडोवन आसल्यार आमकां कांय जावना देवातान हांव पयस आसल्यार म्हाका कांय जावना म्हणल्यार बरी आरामार आत्मीक न्हीद काडची कांय जावना कालें जाल्यार कांय जावना म्हणून आनी असली व्यक्ती सभास जाण आसात कशें सगळ्यांनी सगळें पातकी जिवितांत आसल्यार सगळें आल्लोलो कल्लोलो जाल्यार तो तारवो असो थंयसर येवन म्हणटा उठ उठ कितें तुका जाता गुत्तुनांगी तो म्हणटा खालें जालें म्हणटा म्हळ्यार चितले मेसरी ह्या सगळें आल्लोलो कल्लोलो जाल्यार ताका कांयच गुत्तुना म्हणल्यार बरी आपणाक पडोनूच वचूना म्हणल्यार बरी निश्चित आसली एक न्हीद ही न्हीद आमकां जर तर आमकां कितें करता आमकां देवातावन पयस व्हरता मात्र न्ही देवातावन पयस व्हेल्ल्याचें कळीतच नासल्यार बरी आरामेन येता तें टेन्शनंत नाका देवातावन पयस गेलें म्हूण चिंचेय नाका हांवें आरामेर म्हजें इतल्याक आसता म्हणलें चिंताप मुस्तपुटी आमकां तशें भोगता आमच्या जिवितांत देवातावन आमी मुस्त जाणां पयस वेता पूण देवातावन पयस गेला म्हणल्यार आमच्या काळीज आमकां कांतावंक नाका अंतस्कन कांतावंक नाका त्या देखून तें कांतावचें नाका कांय नाका कांय फोडूनच वचना म्हणल्यार बरी आमी आत्मीक न्हीद काडून आसता आमी पळयता थंयसर जोना प्रवादीच्या पयल्या अध्यायांत 5वें आनी 6वें वाक्य थार वटे भियेले आनी जाणां एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी थारवाचो भार उणो करचे खातीर ताणें आपलो माल दर्यांत उडयलो जोना सकला देंवन थारवाच्या थळान गेल्लो आनी थंय आड पडून गाढ न्हिदेंत आसलो थारवाच्या थांडेलान ताचे सशीन येवन म्हळें तूं न्हिदोवन आसाय तें कितें उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार एखाद्या वेळार तूं आमचो उगडास करीत आनी आमकां वांसयत आनी अशें जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयसर म्हणी घडोवन आसा जाल्यार अशें खंयसर म्हणी घडोवन आसा जाल्यार हांवें तुवें मोगाचें न्हू आमच्या अंतस्कनाक आमी पळयचें पडटा हांव कांय ह्या जोना प्रवादी बरी हांवें आत्मीक तरान न्हिदेंत आसांगी म्हणलें सवाल दुसरी न्हीद जावन आसा पुरासणाची न्हीद पुरासण म्हळ्यार इतली पुरासण की मागणें म्हणूंकूच जायना जाय म्हणून न्ही पुरासण मागणें म्हणूंक जाय आत्मो तयार आसा कूड आसतात सकाळीं तावन सांजेर मेसर कामून तो काम बिजी सगळां बिजी घरा रांदची बिजी या ऑफिसान काम करची बिजी
बिजनेसमॅनाय बिजी, प्रोफेशनल्स बिजी, सखड बिजी. आनी इतलें पुरा सण जाता की देवा म्हजे आनी केदाळा मागणें म्हणचें चिकेन न्हीद या काले मागणें म्हणचें म्हणून काले मागणें ही पुरा सणाची न्हीद. आमी पयलीं पुस्तकांत पळयता थंयसर असलेंच घडीत घडलें सामार्काच्या 14व्या अध्यायान 43 वाक्यान आमी पळयता. उपरांत तो आपल्या शिसा सरशीन आयलो आनी तें न्हिदोन आशिल्लें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, शिमाव तूं न्हिदलाय, 1 घंटो भर जागो रावंक तुज्यान नजो जालें. तुमी ताळणेक संपडनाशें रावा आनी मागणें करा. ओत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड आसकात. आतां आमच्या जिवितांत आमी एक जर नदर पळयली जाल्यार आमच्या जिवितांत नदर पळयली जाल्यार मुस्तुपटी आमी मागणें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार आमकां पुरा सण जाल्या. कित्याक मागणें म्हणना आमकां पुरा सण जाल्या. आमकां जाय म्हणून मागणें म्हणना म्हणून न्ही. आतां पेद्रून मागणें म्हणलें जाल्यार कितें जातें, जेजो कुर्सार मारचें खंडीत जावन मारतात तसलें. कित्याक म्हळ्यार तें पयलेंच देवान न मियारलें. पूण मागणें केलें जेजो म्हणटा ताळणेक संपडनाशें मागणें करा, ताळणेक संपडनाशें. जर तर आनी पुरा मागणें केल्लें जाल्यार तें ताळणेक संपडतें नात, तें पातकाक संपडना. तें खंय म्हणी त्या साकर निसारतना जेजो कोण ना म्हूण गुतूच ना म्हणनासलें. पूण ताज्यान तें जालें ना. कित्याक जालें ना, ओत्मो तयार आसलो तरी पूण कूड अस्कत आसली. आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत यस्स खातीर मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं न्हिदोन पडले हांव, आत्मीक तरान न्हिदोन पडले हांव. दिसाक 1-2 वरां मागणें म्हणूंक जायना, 1 वर मागणें म्हणूंक जायना. कित्याक आमकां टायमूच ना, आमकां हर एकल्यांक वेळच ना. वेळ आसल्यार मस्त पुरो आसन आज हांवें इल्लें बरेंकर न्हिदाचें. आमकां खंय म्हणी मागणें म्हणटा न्हय, व्हडल्यो जांबो येता, ल्हान जांबो येना, चिके व्हडल्यो येता, आंगन येतात. नाजाल्यार खंय म्हणी टी व्ही पळयतना ती जांबाई येना, तितली बरी येना. त्या देखून तसली पुरा सण ह्या असली एका न्हीद आसा. आनी तिसरी न्हीद जावन आसा सामसांवची न्हीद. कोणाची न्हीद? सामसांव एक घट्ट मनीस. कोण तो? अशें धरल्यार 1000 जाणांक एकत्र फुडें काडून उडोवचो मनीस. खेळाच्या गाद्या व्हडल्या घट मनशांक काडून उडोवचो मनीस. आनी असल्या एका सामसांवाक एका चलयेन बुलयता कितें, तुजें त्राण खंय आसा सांग म्हाका म्हणून. वो सांगता, बिश्टें सुरू पटी मारता. हाका गुत्त आसा ती चली हाका फोटोन असो जीव काडूंक प्रयत्न करता. हाका गुत्त आसा, गुत्तून आसतना न्ही, 100% हाका गुत्त आसा जाल्यारय तो आराम करना. ताका सत सांगता मात्र न्ही, सत सांगल्या उपरांत आपणाक डेंजर आसा म्हणून गुत्त आसल्यार आरामेर न्हिदता. आनी पळयत पुस्तकांत आमी पळयता नितीकर्ताच्या बुकांत 16व्या अध्यायान 18वें वाक्य, दालिलान सामसांवक आपल्या उस्क्यार न्हिदोंक लायलो आनी तो बरेंकर न्हिदलो. तिणें एका मनशाक आपयलो आनी ताणें सामसांवच्या माथ्याचो 7 पांत्यो कातरल्यो. हे परी पयले बोटी तिणें ताका आपणा अधीन केलो, कित्याक ताची सकत ताचे तावन गेल्ली. तेन्ना तिणें बॉब मारली. सामसांव फिलिस्तायले तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो, हांवें येदोळ पर्यंत परत केल्ले बरी, हे फावटी हांव म्हाका सुटयतलो आनी म्हजे बांद तुटयतलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीतच नातलें. आतां असलीच न्हीद सामसांव केल्ल्या बरी आज आमच्या समुदायांत समाजांत आनी एका चल्या वरवीं आमी पातकाक पडटा. या अन्य दुसऱ्या दादल्या वरवीं या दुसऱ्या स्त्रिये वरवीं आमी पातकान पडटा. आनी त्या पातकांतच आमी आरामेर आसा. आमकां गुत्त आसा हें पाताक म्हणून, जाल्यारय त्या पातकांतच पडटा. कित्याक आमकां न्हू खुशी जाता. कशें सामसांव खुशी जाली तशेंच त्या दलालीक पळयतना ताका मस्त खुशी जाताली. आनी आज जाल्यार आमी पळयता ह्या चलो चलये वरवीं ह्या दादलो स्त्रिये वरवीं जाय तितले फावटी पातकाच्या वशांत आज समाज सगळ्यांनी आज पातकान लोळून आसा. आनी अशें पातकांत आसल्यार इतलें पातकांत आसल्यार आपणाक
आपणा कश्टान पडटा म्हणलें भावान आमच्या मुस्तू जाणांतय आमकां ना. कित्याक त्या दलालियाच्या सुखाक कशें सामसो घटमूट व्यक्ती तो रावलो. ताणें चिंतलें कांय जायना म्हाका, म्हजें थंय सर्वेस्पर आसा. कित्याक कांय जायना, म्हजें थंय सर्वेस्पर आसा. हांव इतल्या जाणां वयर हांव जिखलां, इतलीं झुजां हांव जिखलां. हाच्या पयलीं हांवें जायतले फावटी हाका सांगलां आनी हांवें चिंतल्या बरें जाता, कांय करूंक जायना म्हणल्यार त्या धैर्यार तो आराम कर न्हिदलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा हांवें येदोळ पर्यंत परत परत केल्ले बरी, हे फावटी हांव म्हाका सुटयतलो आनी म्हजे बांद तुटयतलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नातिल्लें. आमच्या जिवितांत तशें जाता. मस्तुपटी पाता केलां, कुमसार जालां, तोंदरे ना, परतन केल्यार तोंदरे ना, म्हाका कांय जायना. इतले वटेन केलां की कुमसार मागीर काल्याक आसचें, कुमसार घडयेचे कुमसार जावचें, मागीर करचें येवचें, मागीर काल जावचें, व्हडलें कांय जावचें ना. सर्वेस्कर कांय म्हाका सोडून वचना. पूण एक दीस समस्या सुळयेन पडिल्ल्या वेळार थंयसर हांव तो उठोंक बाबान पळयता, खंयसर तो म्हणे हांव उठोन येजें म्हणून. पूण त्या दाळास आमचे तावन सर्वेस्पराची कृपा पयस गेल्या जाल्यार आमी अशक्त जाता. हांव तूं टोटली अशक्त जाता. जावंक पुरो ह्या हांगासर दलालिया एक स्त्री जावन ह्या आनी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत ह्या सुख वैभव जावंक पुरो, धन दिर्वें, आस्त अंतस्त आनी कितें पूर आमच्या जिवितांत आसा मोगाचें न्हू, जें कितें आमकां खुशी दिता असल्या संगतींनी हांव आनी तूं न्हिदोवन पडले. हांव आत्मीक तरान न्हिदोवन पडले. आमकां ह्या आत्मीक संगतींनी आमकां असल्या संगतीन गेल्यार आमकां वायट आसा म्हूण गुत्त आसल्यार आमी ताका माथें घालना. कित्याक माथें घालना? कित्याक म्हळ्यार कांय जायना, परत हांव उरतां. सामसावन चिंतलें परत हांव उरतां, कोणें म्हाका कांय करूंक जायना. पूण तो सलवालो. आखरेक ताजे दोळे कुंकून काडले. आखरेक आमी जाणाव ताका जिवीशे समेत मारलो. अनेक तरांची न्हीद आसा. ती जावन आसा आळशीपणाची न्हीद. पवित्र पुस्तक म्हणटा, प्रोव्हर्ब्स म्हळ्यार म्हणण्याच्या पुस्तकांत 24 अध्याय 34 वाक्य अशें म्हणटा, हांव आळश्याच्या शेता मुखल्यान बूद नातिल्ल्या मनशाच्या दाखा मुखल्यान उतरोवन गेलो आनी आपले तांदूळ कांटे कुटे वाडिल्ले नेरान ते सगळें बरोवन गेल्लें आनी ताजी पात्रांची वणो कोसलोवन पडल्ली. ताजेर दीस लावन हांव चिंतूंक लागलो. हांवें देखलें आनी म्हाका ही शिकोवन मेळ्ळी, इल्ली न्हीद, इल्ली जेमो, विशय वगतीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचें आनी तेदना दुबळी काय तुजेर एका सोरा बरी येतली, दळदेरपण एक सशस्त्र मनशा बरी तुजेर पडटलें. पळय मुगाचें न्हू, इल्ली न्हीद, इल्ली जेमो सगळे मनशाचें जिवन पाड करूंक शकता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आत्मीक तरेन तशेंच काल इल्लें रस्तेकणे सगळे मागणें काल म्हणचे आज इल्लें गम्मत करया, फाल्यां आज गम्मत केल्यार फाल्यां परता तशेंच करया. मागणें म्हणून इंट्रस्ट येना. कित्याक येना? इल्लें रस्त, इल्लें समाधान, इल्ले वेळ पयस रावता. काल जाता इतले वर्सां मागणें म्हणून सगळो वेळ मागण्यान जाता. कालें मागीर आमकां सांगचे थोडे आसतात. आमी पोंडाक वतना आमी पोंडान आमकां माती घालतना आरामेर सिगरेट ओडून गी, या दुसरो खोबरो काडून गी, या जेवणा गम्मतांनी गम्मत करचे मनीस कोण आसात पळय ते सांगतात कालें साहेब सगळो वेळ मागणें तुजें कर्म, तुजें मागणें सगळो वेळ म्हणटात. आमकां वय म्हणटा वयनी घेतो कितलो बरो म्हजो मोग करता न्ही घेवन. म्हज्या मोरणपणाक ते वयतना तो आरामेर जेवणा खाणान गम्मत आसता. पयस रावन एक सिगरेट ओडटा, पयस रावन कुचू 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 उलोवन आसता आनी कालेंगी करनासता. आनी असले मनशांनी म्हाका एडवायस करचें, तूं कालें मागणें साहेब सगळें मागणें म्हणून आसताय म्हणून. आनी आज आमी पळयता मोगाचें न्हू, आळसाय आमच्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आत्मीक आळसाय सबार भोवटी म्हजें आनी तुजें जिवीत आत्मीक जिवन पाड करूंक शकता. आमी कितलो इल्लो वेळ मेळ्ळ्यार जर तर आमी इल्लें मागणें केलें, जर तर आमी आमच्या बायबल वाचलो, या कितें देवाचें उतार आमी नियाळ्ळें आमच्या काळजांत, थंयसर आमी सक्तीन भरता. कित्याक त्या देवाच्या उतरांत जिवाची सकत आसा आनी जिवाची सकत ती केदाळा आसतना मोगाचें न्हू आमकां जीव दिता आनी आमकां घट करता. आनी त्या देखून आमकां आळसाय खंय मागण्या घेचें सायबा,
5 तावन 7 2 वरांत पाड खाल्याक ताजे बदलाक बेश्टे आराम ते काही म्हणे काही म्हणे भोवन या तें काल्याक सायबा मागण्या घेचे हांगा काल्याक सायबा खंय येचें मीस इल्लें लांब जाल्यार देवा पात्रांवाचें मीस कितलें लांब सायबा कोणाक जाय हें मीस म्हणून आनी थोड्यांक चिक्केशें इशीन तशें कालीं जाल्ल्या कोडलें टेंशन आंबोरी तिर चिक्के लांब जालो जाल्यार घरच्या वडिलांनी चिक्के लांब चिक्के प्रायस्तांनी चिक्के बरें करिल्लें मागणें लांब म्हळ्यार हांगा आसल्या भुरग्यांक कंप्लीट टेंशन कितले मागणें केदळ मुख जालें तें ना म्हूण कितले लांब लांब कदी ओदी ओडी कंतारां एक चारां सोडून येता म्हूण आनी थोडे फावटी कंतारां म्हणटा आसतना चिक्के बुकते मनशां घालें करतात कंतारां रिपीट करतात हांगा किरी जाता हें केदाळ कंतार मुख दोन म्हणून रिपीट करनत आसता मुख दोंगी मुख जाना कंतार आळसाई कोणाक जाय हें पुरा किरकिरी खंय वचोंक ना कांय करूंक ना पूण आळसाय नाका हें पुरा खाल्याक म्हणून नाका हें खाल्याक म्हणून आनी असली आळसाय मोगाच्यो न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां जिवीत पाड करता अनेक न्हीद आसा ही न्हीद कशी म्हळ्यार मागणें म्हणूंक जाय आमकां मागण्याक बरें करून बसता मागीर इल्ल्या वेळान आमकां खंयगी मोत वचून टाक्का करून न्हीद पडटा हाका ह्या न्हिदेक आमी म्हणटा येवतीकाची न्हीद म्हणून येवतीक म्हळ्यार तो एक तरणाटो आमी हांगासर धर्मदूतच्या कृत्यांत पळयता 20व्या अध्यायांत 7वें वाक्य तावन अशें आसा शनवारा संजेर उंड मोडूंक आमी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार पावलान तांकां प्रसंग दिलो दुसऱ्या दिसा आपणाक वचोंक आसलें देखून मोद्यान रातपर्यांनी आपणाचें उलोवन ताणें लांबयलें आमी जोमो जाल्ल्या त्या माळये स्थलांत जायते दिवे जळटले अशें आसता येवतीक नांवाच्या एकल्या युवकाक जनेलाच्या उक्त्या चौकार बसून आशिल्ल्या कडेन झेम आयली आनी पावलोसो प्रसंग आनिकूय लांबत आसता ताका बरी न्हीद पडली आनी न्हिदेच्या बरार तो 3रे माळयेर तावन सकला धनीर पडलो उखलतना ताका जीव नातुरलो तितल्यार पावल सकला देंवन गेलो आनी त्या तरणाट्याचेर बगून ताणें पोटलोवन धरलो आनी म्हळें तुमी कांय घाबरचे नाका तो आनिकूय जीव आसा आनी ताणें उपरांत आमी जाणाव उपरांत ताका जीव येवचे बरी पावल मागता आनी ताका जीव येता पूण हांगासर सवाल येवतीक तरणाटो बरें कर मागणें आयकतालो पूण मागणें आयकत आसतना ताका थंयसर न्हीद आयली आनी न्हीद आयल्या वेळार काय जालें वचून वयर तो सकला पडटा प्रपात सकयल पडटा आनी ताजो जीव येता आतां उरल्या व्यक्तीन जागी मागण्या घेनातल्या व्यक्तीन जागी तो आयलो बरोच कितले जाण मागण्या घेनातले जाल्यार पूण तो आयलो पूण मागण्याक आयल्या उपरांत थंयसर ताणें थिरासण सांबाळूना आव्हान तुवें तशें जाता मागण्याक आमी येता पूण सड्ड आमी थिरासण सांबाळना आनी त्या दाळा आमच्या जिवितांत आमी पडटा असली निधी आमच्या जिवितांत आमकां मारेकार दिता अशें ते सबार कारण आसात मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आमी दुसऱ्या संगतीक आमकां मुखार सांगा उरलीं कारणां सांगचीं जाल्यार जिवितांत मेळ्ळ्या निरंतर दुखी वरवीं एका फाटल्यान एक दूख बेसारे आखरे काळीज धरून जाता कालें इतलें केल्यार अशें न्ही म्हणटा काळीज देवा तें धरून जाता आनी आमी आत्मीक न्हिदेन पडटा पूण आमी थोडे फावटी विसरता पोर हांवें सांगलें आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कशें कितें येतात ते पवित्र मरुभूंय जावन आसा म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव आमकां परिक्षा करनासा ओ म्हजो पूत हे म्हजें तूं म्हजे सांगाता ह्या कश्टांच्या काळार ह्या मरुभूंयत येता आसतना म्हजे सांगाता रावता गी आमी पट्ट्या ब्रेस्तार आमी पळयलां हर एकल्या आमी उतार देवाचे उतार नियाळ करता आसतना पळयलां हर एकल्या भक्तिवंताक जो कोण बऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान चड भरला हर एकलो तो आत्मीक मरुभूंयत म्हळ्यार कश्टांनी तो गेला सर्वेस्परा देवान त्या मरुभूंयतल्यान भायर येतना विशेष रितीन आशिर्वादां केल्या हर एकल्यांक पूण आमी तें नेणाव आमकां खालें जाता कितलें केल्यार ना सायबा ह्या देवाक खाल्याक आमचे विशयेन दिसना खाल्याक म्हजें मागणें आयकना हें म्हणून जावचें ना म्हाका म्हजें काळीज घट्ट जाता आनी ह्या वरवीं आमी आत्मीक मोगाचें न्हू न्हिदेर पडटा अनेक तरेची आमकां न्हीद येवची कित्याक म्हळ्यार फातकातावन मेळच्या सुखा वरवीं आमचें काळीज धरून जाता कित्याक म्हळ्यार तातूंत आमकां इल्लें सूख मेळटा फातका वरवीं इल्लें खुशी जाता सूख जाता आनी तें सूख सोड न्हू ह्या हाका कित्याक येवचें ताचे बदलाक तेंत बरें म्हणटा आसतना तातूंत इल्लें चड सूख मेळटा आसतना तरणाटपणार
मेळटा आसतना इवन प्रायज जाल्या उपरांत इल्लें सूख आमकां मेळटा आसतना कित्याक आमी सोडण्याचें म्हणल्या कारणा खातीर आमचें काळीज धरून जाता आनी आत्मीक तरान कितें जाता आमकां न्हीद येता. संवसारीक ग्रेस्काये वरवीं आनी सुखा वरवीं थोडे फावटी आमी आमचे मोत खंय सारके आसता. आत्मीक तरान आमकां खाल्या गरज आसा, डान्स आसा, सोरो आसा, जायतितलें खावंक जेवंक आसा आनी खालें मागणें एक इल्लोळ मागणें म्हळ्यार पुरो, इल्लोळ मागणें म्हळ्यार पुरो म्हणून थोड्यांचें चिंताप आनी ह्या खातीर आमी आत्मीक न्हिदेंत पडटा. तशें म्हणून आत्मीक ग्रेस्काय जाल्यार कितें जाता. लौकीक ग्रेस्काय आसल्यार तो मनीस न्हिदेंत पडूंक शकता. आत्मीक ग्रेस्काय आसल्यार आत्मीक ग्रेस्काय वरवीं थोडे फावटी आमी न्हिदेक पडटा. आत्मीक ग्रेस्काय आसले वरवीं थोडे फावटी न्हिदेंत पडटा. कशें पयत पुस्तकांत आमी वाचता जेजू हो पर्यंतचे अर्थ सांगता आसतना सांगता थोडे बी खंयसर पडटा मेरे देगर पडटा या खटपार पडटा आनी सगळ्यांनी पडून आसता न्ही गे. आतां हें पुरा बी पडून आसल्या वेळार हें बी पडून आसल्या वेळार आमकां संवसारीक कश्टां नश्टा वेळार ह्या विचार खातीर आमकां काळीज धरून बसून आमी देवातावन पयस येता. एक कारण. दुसरें कारण पयत पुस्तक म्हणटा एक ओपार सांगता जेजू म्हणटा ओंप्याच्यान थंयसर बरें बी ओंपलें पूण तो न्हिदून आसल्या वेळार सैतानान येवन कितें ओंपलें नेराचें बी ओंपलें. कोणें ओंपलें सैतानान नेराचें बी ओंपलें. केदाळ ओंपलें न्हिदून आसल्या वेळार. खंयचें बी पयलें ओंपलें बरें बी. आमच्या काळजांत खंयचें आसा बी बरें बी आसा. आमी आत्मीक तरान बरीं आसा. आमच्या काळजांत देवाचें उतार आसा. आमच्या काळजांत कोण आसा देवाचें उतार. आत्मीक तरान आमी बरें. आमी कालें चिंता हें उतार म्हजें तें दैवीकपण आसा आनी त्या खातीर ताणें चिंतलें हें उतार काल दिता बरें वाडटा चड बरें फळ दिता मस्त फळ दिता म्हणून. पूण तितल्या भितर तें बरें फळ दिवचे कडेन सैतानान निल्लें नेराचें बी घालें थंयसर. पयत पुस्तकांत आमी पळयता मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत जेजू म्हणटा 24वें वाक्यान थंयसर ती ओपार सुरू जाता. जेजून ताका आनी एक ओपार सांगली सर्गींचे राजा अशें म्हणयत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें. म्हज्या शेतांत म्हज्या काळजांत हांव बरें बी देवाचें उतार हांव घालतां. पूण सक्क न्हिदून आसतना थासो दुस्मान आयलो आनी गोवा मध्ये नेर ओंपून गेलो. आतां आमी आत्मीक ग्रेस्के कोणी मागण्यांनी आसा पळय थोडे फावटी आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. खंयी एक कडेन खंयी आमी पांय सुकोवन येता आनी काल जाता इशिल्यान बरेंपणूय वाडटा आसतना तिशिल्यान नेराची बी वाडटा. बरें कामाई जावन नासतना आनी कडेन पाड कामाई जावन आसतात. त्या देखून खंयचेय तरान जावं दी मनीस लौकीक तरान ग्रेस जावं दी आत्मीक तरान ग्रेस जावं दी तरी पूण हर एका व्यक्तीन जागरण रावचें मस्तू गरजेचें. तें बी केदाळ सैतान येवन घालता न्हिदल्या वेळार मात्र न्हिदना जाल्यार ताका बी घालूंक साध्य ना. त्या देखून आत्मीक ग्रेस्काय आसल्या मनशांनी केदिंगस न्हिदोंक नजो आत्मीक तरान न्हिदोंक नजो. आत्मीक तरान सदांय ताणें जागरण आसाचें. ताजे थंय आत्मीक ग्रेस्काय आसूंक बरो आत्मीक बी आसूंक बरो तरी पूण आत्मीक ग्रेस्काय आसल्या मनशांनी न्हिदोंक गेल्यार त्याच टायमार येवन नाका जाल्लें बी आनेकलो येवन ओंपता आनी जिवितांत आमचें डायवर्शन जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत आतां एक घडी आमी एक पळया मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आसा गे आसलें एक चिंता आमी आत्मीक तरान जागरण आसा की ना म्हणटा कळचें कशें घालचें. ताप आयला काय म्हणून कशें घालचें पोटान घालता आंगून आसा करेक्ट. या हर एका पिडेक शेळ जाल्यार घालता किरमें देंवता न्ही अशें हर एका पिडेक एक हें आसा. तशेंच ह्या न्हिद्या पिडेक आत्मीक न्हिदेच्या पिडेक विविध निशानी ह्या गुर्तू ह्या सिमटम्स आसात. ते कशें पुरो जावंक पुरो. थोडे मात उदाहरण दिवचें जाल्यार मस्तू जाणांक हेरां विशीं तो उलोवचें खबर. हेरां विशीं तो तशें जायचें आसलें तो कितें अशें केलें ताणें तशें चलाचें आसलें हें कितें अशें चल्लें ताणें तशें करीचें आसलें आनी कितें अशें गेलें. अनेकल्याच्या विशीं तो खबर आसतना तो मनीस आत्मीक तरान घट्ट न्हीद काडटा. कित्याक पयत पुस्तक म्हणटा कितें अनेकल्याची झडती करनाका. तुजे सगळो वेळ खंय गेल्यार आमच्या समुदायान समाजान आमी पळयता खंय एक दोगां ताका मेळ्ळ्या लागला
म्हणून सगळ्यांक इतलो खबर ताजे विशयन खबर कित्याक खबर कित्याक म्हणून अत्मेकताना तूं बरी न्हीद काडना आसाय फस्ट क्लास न्हीद काडना आसाय तुका सगळी खबर अनेकल्या मनशाची अनेकल्यान ताणें तशें करी जाल्यार आनी अशें केलें कित्या ती खबर तशें आसल्यार आमी इल्लें न्हिदेंत आसा म्हणून उडास दवरया वा थोडे टायमी कितें करता मुस्त उलयता हर एकली आमी उलयता सगळें उलयता आमी मुस्त उलयता पयत बसताक सांगता तुजें उतार वय आनी कितलें गरजेचें आसा तितलें मात जावं दी म्हणून थोडे फावटी गरजे भायर आमी उलयल्या वेळार मुस्त आमी उलयल्या वेळार मुस्त उलयल्या वेळार कान जाता देवा तें ध्यान करूंक आमकां जायना न्ही आमकां केदाळा देवाचें ध्यान करता आसतना मनीस तसल्यांनी उलोवचें मुस्त उणें तांचें तुमी जर तर बऱ्या मागण्याच्या मनशांक पळया सणाव सणांनी ताणें उलोवचें उणें त्या देखून उलोवचें उणें जाल्यार दुसऱ्या काल्याक न्ही मोतींत देवाची चिंतना नियाळ करनासता मनीस देवाच्या विशयंत गंभीरताय आसता ह्या इतर संगती आसतात आनी त्या देखून त्या उलोवचें मुस्त हांव उलोवचें फाड म्हणना उलोवचें जायचेंच आमी उलयचें एकामेका उलोवंक नाल्यार साध्य ना सगळ्यांनी उलयचें पूण मुस्त उलोवचें आसल्यार मुस्त उलोवचें अनेकल्याच्यो खबरो ताज्यो खबरो हाच्यो खबरो ताजे विशयन म्हजे विशयन शेजारा विशयन उलोवनच आसचें तें पाड तिसरें केदाळा हें म्हाका जायना म्हणून सांगाचें पूण म्हाका सांगूंक जायना दाक्षिणाक पडटा चिंत्या म्हाका एकलो वायट वाटेक व्हरूंक येता हें वायट उलयता ना सायब हें म्हाका समज जायना म्हूण सांगूंक म्हाका आय एम सॉरी आय डोंट नो टू स्टे विथ यू हांव हांगा रावूंक म्हाका तें सांगूंक नाका तें खाल उलयल्यार कोणीची कर्दो कान तशीं दिवन शिल्ले भगवंता बरीं करन रावचें कित्याक ताका बेजार जावं नजो हांवें एक्चुली सांगायचें आसलें नाका सायबा म्हाका म्हणून एक ग्लास सोरो दिता हांव पिवन सोंतो न्ही तरी पूण ताका दाक्षिण घाल्याक ताज्याक दाक्षिण जाता म्हणून हांव पियेन जाल्यार म्हाका पिवंक जाय जाल्यार उरलें पिवंकूच नाका जाल्यार दाक्षिणेक हांव पियेन जाल्यार या अनेक लोक आमकां ताका जायतलें आमकां उदाहरण दिवन सोशेत थोडे फावटी आमी ना म्हूण सांगासे हें जायना म्हणून देवाच्या उतराक आले समानी हांव समानी पूण हांव तशें सांगूंक आयकना कित्याक उरतागी म्हाका इल्ली मंपरू न्हीद पडून आयल्या त्या देखून म्हाका दाक्षिण जाता ताका दुखो नजो देवाक दुख्ख येत पूण ताका दुखो नजो म्हणलें आसा जाल्यार हांव खंयगी न्हिदेर आसा हांव न्हिदोन आसा या आमच्या जिवितांत दुसऱ्याच्या विशयंत द्वेश दवरनासच्या मनशाक काळजांत द्वेश दवरनासत पयत पुस्तक म्हणटा मोग दवरिचें म्हणून पूण आमच्या केदाळ्या काळजांत ताका एक शिकेन अशें बुदा पळय हांव खंडीत म्हजो लास्ट स्वास सोडचो ना ताका कशें म्हणून पुशिकयचें ताका पाड जायचेत सगळो काळजांत द्वेश मागीर त्या न्हीद आत्मीक न्हिदेक दुसऱ्यांक कोणाक आलें जायचें अनेकल्याच्या वेर द्वेश दवरनासचें अनेकल्याक पाड जायचें म्हणून मागोन आसचें अनेकल्याक पाड चिंतप आसचें थंय आमी आत्मीक न्हिदेंत आसा म्हणल्यार एक खुणा मागणें म्हणूंक थोड्यांक जायना मागणें म्हणल्यार कुडलें फस्ट क्लास न्हीद येता या ध्यान करूंक बसल्या कुडलें फस्ट क्लास सुपर ध्यान तिंत न्हीद दोंक ताणें ध्यान करूंक बसल्या बरोबर फस्ट क्लास ताजें ध्यान मागीर ताका संवसारांत खाली खंय गोतो ना एकदम टॉपर ध्यान वचत जाल्यार तीं बारी डेंजराचें म्हळ्यार घट्ट न्हिदा जाल्यार तें तुजें काळीज तूं आत्मीक तराच्या न्हिदेंत आसाय म्हणून तशेंच काळजांत अनिश्कळ मोग दवरनासचो काळजान अनिश्कळ मोग जेजू म्हणटा मुजेर मात्र मोग करीचे म्हणून सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्पर देवाचो मोग करीचे म्हणून जर तर आमी सर्वेस्पर देवाचो मोग करचें सोडून ह्या मनशांचो आव्हान तो जीव सोडून मोग करीन जाल्यार काय जाता हांव आत्मीक तरान न्हिदोन आसा अशें जायतलीं खुणां आसात आमी थोडी मात खुणां सांगलीं आतां हालेलुया 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 आतां न्हीद म्हळ्यार कित्याक कहली बरो न्हिद्यो आसात आमकां कळ्ळें तशेंच कहली खुणां आसात आमी ध्यान केलें आतां कसले न्हिदेक हंत आसात गे म्हणलें न्हिदेक हंत आसात 1 स्टेप 2nd स्टेप 3rd स्टेप 4th स्टेप एकच न्हीद कोणाक पडटा त्या बाग पडल्यार ती न्हीद लक्की ना जाल्यार पयली एक आमी कालें करता दोळे जमता वय की न्ही फस्ट स्टेजीर कालें दोळे जमता दोळे जमपल्या वेळार आमकां दोळे उक्ते करूंकय जातात आमकां दोळे दांबोवंकय जातात आनी दोळे दांपल्या वेळार आमच्यो कुडीच्यो एक्टिविटीज उणें जातात वय की न्ही आमच्यो कुडीच्यो एक्टिविटीज फुल्ल उणें जावन आमी विशेवाच्या हंताक तांतू आमी वचून आसता आमच्या कुडीचें क्रिया ह्या चुरूकपूण तें मुस्त उणें जाता तें
फस्ट स्टेज न्हिदेक फस्ट स्टेज जाय ती ना जाल्यार मुखल्या स्टेजीक वचूंक साध्य आसना. आतां आत्मीक शेतांती आमची क्रिया ह्या चुरूकपण उणें जाय जाल्यार ती फस्ट स्टेज जावची केदडा जावंक बरो पुरो आसणेन आमकां मागणें म्हणूंक जायना. या आमी पातका विशयी कॉम्प्रोमायज करता अहलें बरं निजो पाता करूंक नाका पूण हांव पाता करना पूण जस्ट एक ताका बेजार घालक म्हणल्यार कॉम्प्रोमायज करता. म्हाका मागणें म्हणूंक जाय जाल्यार पुरो आसना मागणें म्हणा दिस द फस्ट स्टेज. कुशीक आलें म्हळ्यार ह्या फस्ट स्टेजींतल्यान भायर येवंक बारी सुलभ ह्या न्हिदेंतल्यान भायर येवंक मस्त सुलभ. पाड कितें म्हळ्यार ह्या स्टेजींतल्यान निसर्न सेकंड स्टेजीक पडचें भारी सुलभ. वयर भायर येवंकी सुलभ इल्लें कंपॅरेटिवली या निसर्न फस्ट स्टेज टक्क सेकंड स्टेजीक पडचें संदर्भ मुस्तो कित्याक म्हळ्यार तें भारी सुलभ. इल्लें न्हिदल्या उपरांत मंपर येवचें सुलभ न्ही गे. सेकंड स्टेज खंयची ती मंपर. आमी न्हिदल्या तरी पूण आमकां इल्ली मंपर एक लायट स्लीप पडटा. भौतीक न्हिदेंत आसता आसतना मंपर येता आसतना काळजाचो धडधडो इल्लो उणें जाता. आंगाची ऊब इल्लें उणें जाता हें मेडिकल सायन्सा प्रकार. तशेंच ताजें तो गुणायच्या न्हिदेक वचूंक तयार जावचो स्टेज ताजी. तेच प्रमाणे आत्मीक न्हिदेंत आमी पळयता आमकां जेजूचेर दगदग आसो काळजांत आसो ती मोगाचो उजो इल्लो उणें जाता. तशेंच आमकां इल्लें देवाचेर ताका ताच्या मागण्याक आसचो इम्पोर्टन्स आमकां उणें जाता. आमच्या इशीन दिशीन आसचें पयलेंच्या बरी आमकां इंट्रस्ट आसना. ताज्या वेळार तेच प्रमाणे आमकां भोवरें कितें जाता त्या वेळार सड्ड आमकां कळीच जायना. इल्लेशा मंपर स्टेजीक आमी वचून पावता सेकंड स्टेजीक वचून पावता. त्या स्टेजीक इल्ले डेंजराची स्टेज कित्याक म्हळ्यार हेवटी मंपर येयल्यार न्हीद पडचें म्हणलें खंडीत मस्त बुटी मागीर बारी उणें आमकां परत्यान फाटी येवचें. मंपर स्टेजीक गेल्या उपरांत थर्ड स्टेज न्हीद पडची म्हणल्यार 90% न्हीद पडटा. त्या देखून ह्या स्टेजींतल्यान भायर येवंक गेल्लें कश्ट जर तर आमी त्या स्टेजीर आसा जाल्यार आमी अवलोकन करया. तिसऱ्या ह्या स्टेजींत म्हणजे न्हीद बरी एक न्हीद. ह्या थर्ड स्टेज न्हीद पडल्या वेळार काय जाता मोगाचें न्हू. ह्या न्हिदे वेळार आमकां स्वप्नां पडटात. स्वप्नां पडचीं केदाळ जागी आसतना पडटात ना. न्हीद पडल्या वेळार स्वप्नां पडटात. वास्तविकता आमकां कितें जाता कळना कित्याक म्हण आमकां न्हीद पडल्या आमच्या बोवारी वास्तविकता आसा कितें कळीच जायना. तेच प्रमाणे आमकां न्हिदेंत सोलोवंकय शकता न्हिदेंत उलोवंकय शकता. बरी न्हीद पडल्या वेळार आमी न्हिदेंत सोलोवंकय शकता न्हिदेक उलोवंकय शकता मुस्तणाक शकतात. आत्मीक न्हिदी तशेंच आत्मीक न्हिदेर पडल्या वेळार तूं इगर्जेक वचूंक शकताय उरल्या कडेन मागण्या विशयी उलोवंकय शकताय. त्याच प्रमाणे तूं आत्मीक तरान घट्ट न्हिदेर आसताय. तुका किका देवाचें हाजारपण भोगूंक बघना. तुज्या बोवारी आत्मीक चिंतपाचें बघना तुका येवंकूच येना. हें काल सायबा तें पुरो आसचें सायबा संवसारार जेन्ना आनी खंय आसचें हें पुरो आसचें. तो हाका बांडो समाना तो म्हणटा तेंकय हेंकय तें पुरो पयलीं पुरो जालें. आतां पुरो हें संवसार व्हेरी कॉमन सायबा तें पुरो आसचें. कित्याक म्हळ्यार ताजें पर्वत पातकाचें पर्वत म्हाका ना. आनी अशें हांव न्हिदेन पडलां. चवथी स्टेज येता मोगाचें न्हू. ही भारी डेंजराची स्टेज. सड्ड न्हिदेक वचून मागीर खंय येता मनीस कोमा पडल्या काय जाता. कोमा म्हळ्यार एकदम डीप. मागीर त्या मनशाक धरून उठयल्यार उठोवंक कश्ट. कांय भयंकर मेडिकल ट्रिटमेंट करून त्या कोमांतल्यान भायर हाडण्याचें. तशेंच आत्मीक तरेन थोडें इतलें फाड जावन येता गे ताका त्या मनशाक कितें चेंजीस कळना. त्या आत्मीक खोमान जर तर मनीस गेलो जाल्यार मुस्तपाड. त्या देखून मोगाचें न्हू ह्या हंताक आमी वचनातल्या वरी आमी आतांच जागरण जावचें मस्त गरजेचें. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा जागी जाया जागूच रावा तुमचो वैरी देवसार गोळोस घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. तो कोणाक आतां गिळचें म्हूण सोदून वांगड न्हिदला गे ठक्क करून बसता. जागरण ना जाल्यार जागरण जाल्यार आमी धांवता नाल्यार काय करता कशें सोदता न्हिदोन आसा ठक्क करून धरता. त्या देखून हांवें तुवें मस्त हर एकल्यानी जागरण जायचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमांकाराक बरयल्या 13व्या अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा हें सोर चिंतना
कसले वेळ घडे आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आनी न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. त्या देखून मोगाचे न्हू आतां आमी नियाळे उपरांत खंयसर आसा आमी पळया. पयल्या अंतरा सांगी, दुसऱ्या अंतरा सांगी, तिसऱ्या अंतरा सांगी, चवथ्या अंतरा सांगी न्हिदेंतलो उठचो म्हाका आनी तुका वेळ जालो. त्या देखून पवित्र सुमी जिसो म्हणटा सार्दीन एक संदेश दिता रिव्हिलेशन जो आमच्या उगडापण पुस्तकांत म्हणटा थंयसर तुजी साल हांव जाणा तूं नांवा पुरतो जीव आसाय पूण निजायकी तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजें तें मोरोंक तेंकलां तें पुर्तें मोरच्या आदीं जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा वचीर तुजें खंयचेंय काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. मोगाचें न्हू त्या देखून हांवान तूं सार्द्याच्या पवित्र सभे बरी आसावंगे. इमिडिएटली सरस्वती देव म्हणटा आज म्हणे जागे जापता उठ आनी परत तूं म्हजे सरशीन ये. एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायान 14-18 वाक्यान म्हणटा देखून अशें आमी गायन करता. थंयसर हांगासर सार्दिसाक संदेश दिताना जेसू म्हणटा देखून आयिल्ली शिकून तुवें जशी मानून घेतली तशी ती सांबाळून धर. फाताक रडोवन तुजें मोन बदली तूं जागृत रावना जशें जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें खंयची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायान थंयसर 14व्या वाक्यान म्हणटा देखून आमी अशें गायन करता न्हिदून पडल्या जागो जा मेल्ल्यांतलो उठ क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देखून तुमच्या साली विशयेन तुमी वट्ट्या सत्रायेर रावा. तुमी बुदवंता बरी सला जाय बुदनातल्या बरी न्हय. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस ये तुमी मती भ्रश्ट बरी करचे न्हय. बगार देवाची खुशी कितें म्हूण समजा. सोरो पिवन बेबदे जावचे सोडून सोडा ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. त्या देखून किर्तनकार 103 अध्याय 1-5 वाक्यान थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पराक तुज्या स्तुती कर कित्याक तुका मरणांतलो तो वयर रडोवंक शकता. पिड्या तुजी गूण करता तीन दिस तुमी वाचा मोठ्यान सांगून आसा. आमी ह्या जर तर न्हिदेंत आसा जाल्यार ह्या घडे सरस्पर वर्गान आमी म्हणया म्हाका पटल्या जिवितांत तुवें मस्त म्हाका मुखार हाडलें. अहलेल्या संकश्टांत म्हाका उठोवन हाडलें. अहली म्हजी पिडा तुवें गूण कर म्हाका गूण केलें. अहल्या समस्यांत तुवें म्हाका सुटका दिलें. त्या देखून सुम्यान जेसू हांव तुजे कडच्यान येता. म्हाका परत तुवें किर्तन 103 सांगल्या बरें परत म्हाका गारुडा बरी म्हाका तुजें तरणाटपण दी. परत म्हाका जागरण कर आनी तुजें तें जिवंक म्हाका कृपा दी म्हणून आमी सुमे लागीं मागया. त्या देखून जेसू म्हणटा शालोकाच्या 21 अध्यायांत 33 वाक्य म्हणटा तुमचेर 17 दोळो दवरा फेस्ता मारच्यांत आमाल पियोणांत आनी ह्या जिणेच्या राटावळीने तुमचे अंतस्करान दड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतनातल्या वेळार पास मंडले बरें तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडची आसा त्या सर घडींतले तुमी शबीतेन सुटोवंक आनी मनशापुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. आनी त्या देखून मोगाचे न्हू आयचो संदेश सुमे जेजू क्रिस्ताचो म्हणटा जागे जाया ना जाल्यार खंयचो दीस आतां तुमकां वचूं ना. ना जाल्यार सैतान येवन तुमचें सगळें जिवन तुमचें पिड्ड्यार जावन वसात. आयच्या दिसा आमी जागे जावंक प्रयत्न करया. जागे जाल्या उपरांत मुखलें मॅट कोर जोडून आमी पळयतात म्हज्या सक्तेन ताज्या ध्यान्या फळांनी चड आनी चड ताज्या आशिर्वादान आमी बरोवंक जाता. एक घडी बरो आयच्या दिसा दोळे दंपोवन सुम्या लागीं मागया. एक घडी दोळे दंपया. मोगळा सुम्या जेसू हांगासर असल्या हर एकल्यांचे तशेंच माध्यमा मुखांतर तुजें उतार पळोवनच्या हर एकल्याक तुज्या हातांत हांव समर्पिता सुम्या. सर्वेस्पर बापा ह्या सर्वांचेर तुज्या आशिर्वादाने वेसांव घाल सुम्या. कृपेन भर सुम्या. आमकां सुम्या जेसू जागरण रावंक कृपा दी सुम्या. जर तर आमच्या विविध हंतांनी निदेच्या विविध हंतांनी आत्मीक निदेच्या विविध हंतांनी आसांव तर सुम्या ह्या वेळार आमकां न्हिदेंत जागरण करूंक तुजी कृपा आमकां लाभय सुम्या. परत आमकां उठोवंक आमकां कृपा दी सुम्या. जागृत रावन रावंक कृपा दी सुम्या. तुज्या पवित्र म्हज्या देण्या फळांनी बरोवन सदांच जागृत जावन आमी जिवंक आमकां कृपा दी सुम्या. आमचे दोळे उगड सुम्या. तुजो मुलाम तुज्या लागून सुम्या जेसू आमच्या दोळ्यांक आत्मीक दिश्ट दी सुम्या. आमच्या कानाक आत्मीक आयकूंक कृपा दी सुम्या. आमचे मोत सुम्या तुज्या आत्मीक चिंतपन भरून सुम्या. सर्वेस्पर बापा आमचे काळीज तुज्या काळजा बरी तुज्या मोगान आमकां भरून सुम्या. सर्वेस्पर बापा आशिर्वाद कर बेसावाने बरो कृपेन बरो आनी आमचें जिवीत सुम्या जेसू सदांच जागे आसचें जावन तुका महिमा दिवचें जावन जायत्या लोकांक जो कोण न्हिदोन आसा सुम्या सगळ्यांक उठोवन सुम्या जेसू तुका हरसूंक तुका गायन करूंक तुजे लागीं संबंदून जिवंक कृपा हर एकल्यांक लाभय म्हूण मागता. आमीन.
आमेन आमेन. सर्गींच्या बाप्पा समेन जेजू क्रिस्तानी पवित्रात्म्यान तुका आमच्या मदेगात स्वागत करता. एक देव जावन आमकां हर एका ताळण्यांतावन आमकां सुटका लाभय. अब्बा बाप्पा आत्मीक न्हिदोन आशिल्ल्या म्हाका तुज्या स्पर्शान जागय. सोम्या जेजू क्रिस्ता आत्मीक न्हिदेक कारण जाल्ल्या हर एका ताळण्यांक तूं मोडण घाल आनी म्हाका सुटका लाभय. पवित्रात्म्या तुज्या सक्तेन म्हाका बर आनी त्या आत्मीक न्हिदेतावन भायर येवंक तुजी सकत लाभय. दिनपणी आमी एक देवा लागीं मागया. अब्बा बाप्पा आत्मीक न्हिदोन आशिल्ल्या म्हाका तुज्या स्पर्शान आपोडन जागय. सोम्या जेजू क्रिस्ता आत्मीक न्हिदेक कारण जाल्ल्या हर एका ताळण्यांक तूं मोडण घाल आनी म्हाका सुटका लाभय. पवित्रात्म्या तुज्या सक्तेन म्हाका बर आनी हर एका ताळण्यांतावन भायर येवंक तुजी सकत दिवन म्हाका आदार लाभय. आमी समर्पिया. आळसायेद्वारी मागण्यांतावन पयस रावन शेळिल्ल्या आमकांच आमी समर्पण करया. सोम्या समर्पण करता म्हज्या संवसारीक कुशलायेक लागून आत्मीक न्हिदेंत पडोन तुका विसरल्ल्या हर एका क्षणाक. सोम्या जेजू हांव समर्पिता. तोंडान मात्र उलोवन काळजान तावन तुजे तावन पयस गेल्ले हर एक क्षण तुजी सकत तुजी महिमा तुजे हजरपण हांवें भोगल्यारी दीस वेता तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर सोम्या हर एक घडी हांव तुज्या पांया मळी समर्पिता. म्हजी मोत तुजे तावन पयस आशिल्ल्या हर एका घडयांक तुज्या पांया मळी समर्पिता. आत्मीक न्हिदेद्वारे तुजी आशिर्वादां स्वीकार करूंक सलवाल्ल्या हर एका क्षणाक समर्पिता. सोम्या तुज्या पांया मळी म्हज्या न्हिदे वरवीं हांवें भोगची मानसीक विराराई, हर एक तरेचें टेन्शन, हर एक तरेची समस्या, खालीपण, एकसुरपण, निराशा, असमाधान, चंचलपण, खंयच्याय विशयांत म्हजे थंय दृढता ना आसची, उणो बवार्थ ना बगसणेचो स्पिरीट सोम्या हर एक समर्पण करता. म्हज्या आत्मीक न्हिदेक कारण जाल्लें म्हजें शेळेपण समर्पण करता सोम्या. सोम्या म्हाका आनी हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्याक तूं आपोड ह्या घडये. तुज्या जिवंतपणाचो संतोश आमी भोगता आसतना तसो उजवाड आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत फांकय आनी आमकां आत्मीक तरान परजळ अशें कर सोम्या. आमचें शेळेपण मोडण घाल, आमची अस्कतकाय पुरासाण मोडण घाल, आमचे थंय आसचें मानसीक वत्तड मोडण घाल सोम्या. तूं खरच हजार आसाय म्हणलें 7 जाण आसल्यार तुजे थंय हांवें म्हजो संबंद दवरून येतल्या खातीर सोम्या म्हाका बगसण लाभय. म्हजे थंय आसचें वडपण, राग, हांकार, द्वेश, मनशा सैमान केल्ले हर एक पाताक सोम्या ह्या घडये मोडण घाल सोम्या. म्हाका परिशुद्ध कर,
म्हाका दून नितळ कर. आमकां तूं तुज्या सक्तेन भर. तुज्या गुण करच्या सक्तेन आमकां अभिषेक कर. तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां तूं गुण कर सुमया. कित्याक तुजे उतार जावन आसा. खंयच्याय आल्या पाल्या वा लेपा वरवीं तांकां बरें करूंक सोकोंक ना. बगार सर्व बरें करता ते सर्वेस्पराच्या उतरां मुखांत्र ती बरीं जालीं म्हणल्यार तुज्या उतरां प्रकार जाणवायेच्या ग्रंथान दिल्ल्या त्या तुज्या उतरां प्रकार सुमया. आयचे उतार आमकां हर एकल्याक आत्मीक न्हिदेत हांव सुडका दिवन तुजे उतरां मुखांत्र आत्मीक जीव दिवची सकत हाडणें दी सुमया. हर एकल्याच्या जिवितांत आत्मीक तांत वाडय सुमया. आत्मीक तरान आमकां तूं आशिर्वाद सी सुमया. तुज्या देण्या फळांची भंडार जावन आमकां तूं मारपाट कर सुमया. सुमया जेजू हांव समर्पिता. आमकां हर एकल्यांक तुज्या आत्म्याचें मंदीर जावन परिवर्तीत कर. आमकां तुजें जिवंत टेंपल जावन परिवर्तीत कर सुमया. आमच्या काळजांत तूं वस्ती कर. आमचे थंय आसचे हर एक नेगेटीव थॉट्स होमटून काड पाळां समेत. ह्या घडये तुजो आत्मा हर एकल्याचेर धाडन तुज्या परिशुद्धपणाची पवित्रताय जोडून घेवंक जाय अशी दैवीक कृपा आमचे मदेगांत वाळय सुमया. तुजो आत्मो परिशुद्धपणाचो आत्मो सत्तेन आटापलेलो आत्मो हर एक बंदपास मोड घालचो आत्मो जिविताच्या वाटेन चलोवचो आत्मो तोच पवित्र आत्मो आमच्या मदेगांत आतां बळादीक तरान वळोन दी आनी हर एकल्याक आपण हर एकल्याची काळजां मना परिशुद्ध करणं तुजे थंय एकवटावंक जाय आसची दैवीक कृपा आनी सकत हाडणे दी सुमया. सुमया जेजू तुजी दैवीक काकुळता ता वळय. सुमया आमचे आत्मे तुजे थंय वोड सुमया. तुजी मंदिरां जावन जियोंक कृपा दिवन वोड सुमया. आमचे थंय आसचे हर एक नेगेटीव काड पिडा शिडा मोड घाल सुमया. हर एकल्याक समर्पण मागता सुमया. तूं आरंभात हांव नासलोय. अब्रामाक तुज्या ताळो आयकोन त्या प्रमाणे चलोवची कृपा दिली. फाटीमुखार चिंती नासतना तुज्या उतराचेर बर वचून खंयसर वचोंक सांगल्यार पुताची बली दिवंक सांगल्यार तो तयार जालो सुमया. आज तुका पात येवची आमी सुमया तुज्या उतराक कान दिवंक विसराल्या. आमचे आत्मीक कान उगड. आत्मीक कान उगड सुमया. आपण म्हाका सुमया. आपण म्हाका सुमया. आपण म्हाका. आपण म्हाका. आपण म्हाका. आपण म्हाका. आपण म्हाका सुमया. गुण कर म्हाका सुमया. गुण कर म्हाका सुमया. सांगात म्हणया. गुण कर म्हाका सुमया. गुण कर म्हाका सुमया. गुण कर म्हाका. गुण कर म्हाका. गुण कर म्हाका. गुण कर म्हाका. गुण कर म्हाका सुमया. येत्या ओडा सक्रामेंता सस्ता नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदया सर्वोन वेचा हस्कत वेव्या बावरताचे बोल दिव्या जसे बापा
शिपुता उल्लासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यात हसिता तुका Spirita Samasami Navata Amen. प्रार्थया ये देवाविची सक्रमे दाखल तुझ्या कष्ट उगडास्तवे आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.